सांचेडवाचो लैंगिक छळ करपी सुरजीत गांगुली ह्या कोचाक धरलो कॅमेराचेर, काडलो कामावेल्यान, घातली पुलीस केस. भारतात खंयच ताका घेवचे नात, सांगले केंद्रीय खेळा मंत्र्यान. तिळारी धरणाचे उदक परत सोडले गोंयच्या न्हंयांनी, अजून पाविल्ले ना डेंजर पातळेचेर. पूण वेधशाळा म्हणटा पावस लागून उरतलो, देखून भियेल्यात साळांतले लोक. म्हारग तालाव मारपाचे परिपत्रक येतले फुडल्या सप्तकांत. येरादारी नेम मोडटल्यांक धरपाक आरटीओय देंवतले रस्त्यार. पाळात येरादारीचे नेम, ना जाल्यार पडटलो बोल्साक खार. शिक्षकांक फुकटे कामेरी कशे वापरनाकात, नाका वेंचणुको आनी सर्वेक्षणाच्यो ड्युट्यो. आम आदमी पार्टीन केली मागणी शिक्षक दिसा. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. ल्हान चेडवाचो लैंगिक छळ केल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जातकीर पेंवपाच्या कोचा आड गोंय पुलिशेन एफआयआर घातली. ताका कामावेल्यानय काडलो, पूण सध्या तो फरार आसा. फाटली 2 वर्सां धुळेरात स्विमिंगाचे कोचिंग दिवपी सुरजीत गांगुलीच्या कर्माची दखल केंद्रीय खेळा मंत्र्यान लेगीत घेतली. कोच गांगुली सांचेडवाचो लैंगिक छळ करता ताचो व्हिडिओ काडटकीर तेणें कोचा आड पयलीं हुबळी पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्ली. उपरांत हे प्रकरण गोंयांतय वाऱ्यार गेले आनी ताचेर फाटोफाट कारवाय जाली. हो कोच स्विमींग असोसिएशनाचोय कर्मचारी न्ही आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाचोय. म्हणटकीर ही खबर कळे बरोबर असोसिएशनाचो अध्यक्ष दिगंबर कामतीन प्राधिकरणाक सांगून ताका कामावयल्यान काडलो. आमी इमिजिएटली पयलीं म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाक लेटर बरयलें आनी तांकां कळयलें की ताज्यो ज्यो पळय सर्विसीस आमी रिकमेंड केल्ल्यो म्हापश्या पुलाचेर स्विमर्सांक ट्रेन करपाक, त्यो डिसकंटिन्यू केल्यो. ताका इमिजिएटली पयलीं थंयच्यान हें केलो म्हापशेच्या हाजे वयल्यान ताजे सर्विसीस डिसकंटिन्यू केले. एक्चुअली तो परमनंट एम्प्लॉई न्ही, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचोय परमनंट एम्प्लॉई न्ही आनी गोवा स्विमींग असोसिएशनाचोय परमनंट एम्प्लॉई न्ही. आतां तो खूब पेरंट्सांनी ताका कोचिंग करपा खातीर आपल्या भुरग्यांक तेन्ना हाडिलो आनी तो बरो कोच म्हणून. आनी आमी तांचे पेरंट्साच्या रिक्वेस्टा वेळार आमी रिकमेंड हाका दिल्ली, रिक्वेस्ट केल्ली स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी की ताका म्हापश्या पुलाचेर ताका 2-4 लेनी दिवच्यो भुरग्यांक स्विमींग करपा खातीर. सो गेल्ले 2 वर्सां थंय तो ट्रेन करतालो. पेमेंट बी अशे पेरंट्सच पयशे काडून दिताले. तुमी पेमेंट दिनासले? ना, असोसिएशन डायरेक्ट पेमेंट दिना. आमचे कडेन म्हणजे तसो परमनंट एम्प्लॉयज म्हणून सांगलो, आमी ताका परमनंट एंगेज करून नाशिल्लो. आतां कोचाची शॉर्टेज आहा न्ही, 2-3 कोच आहा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन आनी कोचूच ना नवे. त्या भायर हांवें असेंब्लीक पयलीं डिमांड केल्लो की आतां चलयो मोठ्या प्रमाणाचेर स्विमिंगा येतात तेन्ना एक लेडी कोच घेवचो म्हणून. तें घेतले जाल्यार मागीर असले प्रश्न सुट्टले. पयलीं केन्ना कंप्लेन येवना आमचे. फर्स्ट टायम? हय, फर्स्ट टायम. तो आमचो कोच जाल्यार आमी ताका कामावयल्यान काडटले आनी पुलिशेंत केसूय घालतले अशी भुमिका पयलीं गोंयचो खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान घेतली. मात उपरांत केंद्रीय खेळा मंत्री किरण रिज्जून ट्वीट घातलो आनी सांगलें, ह्या कोचाक भारतांत खंयच काम करपाक मेळचें ना. विरोधी पक्षांनी कारवायेची मागणी केली आनी दनपार मेरेन गांगुलीचेर म्हापशे पुलीस स्टेशनार एफआयआरूय घातलें. पूण तो लिंगपसाट कोच आजून पुलिशेच्या हाताक लागिल्लो ना. जें कितें केलां तें वायट कर्म केल्लें आहा, तेजी सजा मेळपाकूच जाय. एसोसिएशनाचे तेंचे भितर तेंच्यांनी समज ताका अपॉयंट केला, म्हाका मेळ्ळा न्यूज त्या प्रमाणे एसोसिएशनान तांकां अपॉयंट केलें आनी ते कॉन्ट्रिब्युशन करून ताका पेमेंट करताले. हो मनीस म्हणटा एसोसिएशनाचो. आनी हेजे थंय समज प्रायवेट प्लेसान घेतला तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय. तेजेर पुलीस चार्जशीट बी करपाक आनी केल्या जाल्यार पुलिसांनी हेजेर सारकी डीप इन्क्वायरी करून ताका अरेस्ट पयलो करपाक आनी तेजी इन्क्वायरी करपाक. असल्या बाबतींत आमी कोणाकूच थारो दिवचे ना आनी असल्या बाबतींत आमी कोणाकूय मदत करपाक तयार ना. कारण ह्या असल्या मनशाचें एक्शन ही जावपाकूच जाय. सिरियस मॅटर. आनी सकाळीच आमच्या प्रभुदेसाय सांगला हें खंय घडलां तें पळय, हांगा घडलां वचून पुलीस कंप्लेन दिया आनी तेजेर चार्जशीट करप. दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चायल्ड अब्यूज. हाजेर येन्ना पर्यंत अरेस्ट करून पॉक्सो केस रेजिस्टर करून कारवाई चालू जावंक जाय आशिल्ली, पूण अजून पर्यंत कांयच जालें ना. कित्याक जालें ना हें चीफ मिनिस्टरान उत्तर दिवचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. बिरेस्तारात तिळारी धरणाच्यो 4 गेटी परत उगडल्यो. पावसान भरिल्लें उदक सोडपा खातीर पुराय उगडल्यो नात. ताका लागून साळ आनी हेर न्हंयांची पातळी डेंजर लायनीचेर पावली ना. पूण पावस असोच रकत रावल्यार परत एक फावट गेटी पुराय उगडटल्यो म्हूण साळ आनी मेणकुरेचे लोक भियेल्यात.
फाटल्या पुराच्या लुकसाणांतल्यान ते अजून भायर सरिल्ले नात आनी वेधशाळा म्हणटा आनीक 5 दीस तरी पावस असोच लागून उरतलो. महाराष्ट्र सरकाराच्या उदका संसाधन खात्यान शिटकावणी दिल्ले प्रमाण बिरेस्तारा तांणी तिळारी धरणाच्यो 4 गेटी उगडल्यो. सेकंदाक 490 क्युबिक मीटर अशा कोतान सांजे 6 मेरेन उदक न्हंयत येत रावलें, पूण तरीकय डेंजर पातळी परस 5 फूट सकयल आशिल्लें. दिवचलचो मामलेदारूय तसो नदर दवरून आसा आनी सध्या भिरांत ना म्हूण ताणें सांगलां. पूण पावस रकत रावल्यार गेटी पुरायेन उगडून धरणाचें उदक सोडचें पडत म्हूण लोक भियेल्यात. ॲक्च्युली काल तिराई धरणाच्यान तेंच्यांनी सगळ्या गांवांक नोटीस इश्यू केल्ले की आयज ते उदक सोडटले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी म्हाका दिसता सकाळीं 10:00 1.5 मिटराची 4 दारां उगडल्या. आनी आयज न्हंयेक जर पळोवंक गेले जाल्यार ऑलमोस्ट उदक वाडलां, पूण आजून डेंजर सिच्युएशनान ना. पावस कंटिन्यूस पडपा जायना आनी म्हाका दिसता पावस जर कंटिन्यूस जर चालू रावलो जाल्यार खंय तरी ते म्हाका दिसता फूल जर जेन्ना डोर ओपन करतले तेन्ना खंय तरी ओवरफ्लो जावंक शकता. पूण रायट नाव सिच्युएशन कंट्रोलान आसा. आनी फाटल्या फावटीचें सिच्युएशन जाल्लें तशें कितें जावंक शकता? फाटल्या फावटी सिच्युएशन जाल्लें तशें जावंक केन्ना शकता. जर तेंच्यांनी सगळे डोर फूल ओपन केले जाल्यार सिच्युएशन तशें जावंक शकता. कित्याक आतां 1.5 मीटर दार उगडून ऑलमोस्ट न्हंय अरावंड 3 ते 3.5 फूट उरल्या क्रॉस अप, आनी 3 ते 3.5 फूट जर उदक वयर येयलें जाल्यार ते न्हंयच्या भायर फुट्टा उदक, आनी भायर फुटल्या कारणान मागीर ते गांवान येता उदक. दुसरे वटेन पणजेची वेधशाळा म्हणटा ते प्रमाण पावस थांबपाची चिन्नां दिसनात. तांच्या मतान फुडले 5 दीस पावस असोच लागून उरतलो आनी कांय कडेन तर घोग्यांनी पडटलो. ताका लागून चवथ जाल्ल्या गोंयकारांक तांचें नुस्तेंय मेळचें ना, कारण नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. Pernem received 77 millimeter of rainfall, followed by Sakli 72 millimeter of rainfall, and other station recorded moderate amount of rainfall. And coming 5 days we are expecting widespread rainfall. Most of the places in Goa will receive rainfall, and heavy rainfall is expected at 1 or 2 places, not 1 or 2, 3 or 4 places we are expecting heavy rainfall activity for today and tomorrow. And from day after tomorrow the rainfall activity will slightly reduced till day 5. And fishermen are advised not to venture into sea because squally weather and rough sea is going to be there in coming 3 to 4 days. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. येता म्हारग तलावांचे येरादारी खात्याचे परिपत्रक फुडल्या सप्तकात येता आनी मागीर तलाव मारपाक येरादारी पुलिशे वांगडा RTOनूय रस्त्यार देवपाचें थारायला. तेन्ना आतां येरादारी नेम पाळपाचे ना जाल्यार पाकिटांनी घसघशीत पयशे घेवन भोंवपाचे. मात कंत्राटदाराक तलाव मारपाचे प्रक्रियेक आनीक 3 म्हयने तरी लागतले नव्या नेम करपा खातीर. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. नवो मोटर वाहन कायदो 1 सप्टेंबराच्यान भारतभर लागू जातलो. गोंयांत तो लागू करपा खातीर फायल वयर धाडल्या अशें येरादारी संचालक राजन सातोड्डेकारान गोवा 365क सांगलें. फुडल्या सप्तका मेरेन परिपत्रक येतलें आनी पुलिशे वांगडा RTOय रस्त्यार देंवतले अशेंय ताणें सांगलां. आपल्या भुरग्याक गाडयेंत सारको बसयलो ना जाल्यार 1000 रुपया तालाव मारपाची तरतूद ह्या सुदारीत कायद्यांत केल्या. File to notify the officers, empowering the levy of new files as per the Amendment Act 2019. By next week we should be able to start enforcing. It will go to government for administrative approval and vetting by law department. फुडल्या विकान सुरू जातले आमचे levy of fines at new rates. The new things are the safety of pedestrian, that is the people who are not driving also is being taken into consideration, wherein states are empowered to create laws, to create cycling tracks and walking spaces for people, so that bus bays. So it is for the state now to devise a policy under Motor Vehicle Act. The safety of child, a small child, has been taken into consideration in the act, which was not there earlier. Now it is the duty is cast upon the parents
to ensure that the child is given a protected seat, like with a belt or with some secure fastening. And for negligence here, parent can be fined up to ₹1,000, or the parent or the person who is driving the vehicle. Responsibility is also cast on authorities, which was not there under current Motor Vehicle Act 1988. Authorities include the people who are supposed to ensure safe roads, that is design, construction and maintenance of roads. The people who are responsible, they can be penalized for negligence, wherein people can get hurt or causing death due to negligence, up to 1 lakh rupees. The person, that is contractor or even the authorities for that matter. The Government of India has constituted about 6 committees who are drafting the rules for implementation of this act, amended act. It will take about 2 months to 3 months to formulate rules, and once the rules are in place, all the remaining provisions will be enforced. Right now only penal and offences and penalties are being taken up by all the states. Goa also will start up. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिक्षक दिसाचे निमित्त घेवन आम आदमी पार्टीन परत एक फावट सरकाराक शिटकायला. वेंचणुकेक वेळार वा हेर सर्वेक्षणा वेळार शिक्षकांक फुकटे मानाय कशे वापरून घेवप बंद करचे, कारण ह्या सुबेज कामाक लागून तांकां शिकोवपाचेरूय पुराय लक्ष दिवपाक मेळना. भारताचो आदलो राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णाच्या जयंती निमतान 5 सप्टेंबर हो दीस पुराय भारत शिक्षक दीस म्हणून मनयता. त्या निमतान घेतिल्ली पत्रकार परिशदेंत गोंयचो आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायकान सांगलें, दिल्लीच्या आप सरकारान शिक्षणीक मळाचेर कितलेशेच क्रांतिकारी निर्णय घेतल्यात. म्हटल्यार शाळा खातीर स्विमींग पूल बांदप, चड शिक्षकांक कामार घेवप, शाळांच्या प्राचार्याक अहमदाबादाच्या वेवस्थापन शिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण दिवप, प्राचार्याक मदत करपाक स्टेट मॅनेजर नेमप अशी जायती पावलां उबारल्यात. हे भारतभर जावपाक जाय अशें तो म्हणटा. तर आम आदमी पार्टी तर्फे सगळ्या टिचरांक आमी हॅपी टिचर्स डे म्हणूंक सोदता. गोंयांत तुमी पळयलां गव्हर्मेंट स्कूल फक्त बंद जायत आसा वर्सान वर्सां. टिचरींक रिसोर्सीस दिवपाचें तें सोडूच, तांचे वयलो लोड काडपाचें सोडूच तांचेर आनीक लोड घाल्लो जाता. तांकां म्हळ्यार फ्री लेबर अशें वापरिल्लें जाता. इलेक्शन जावं, सर्वे जावं, सेन्सस जावं, टिचरींक हाडटा आनी कामाक लायतात. तर टिचरींक शिक्षण करपाक तुमी चान्सूच दिना, शिक्षण दिवपाक तुमी चान्सूच दिना. ताज्या भायर इतलो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, परमनंट टिचरींक तुमी सपोर्ट दिना आनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तुमी सॅलरीज आनी बेनिफिट्स दिना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. भर चवथीच्या दिसांनी गोंयभर शारांनी आनी गांवांनी लायटीचो आपालिपा फाटले 5 दीस जाले चालूच आसा. ताचेर फुर्योज जावन बिरेस्तारा युवक काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी वीज खात्याचेर वचून घेराव घातलो. खरें म्हणल्यार जुलय म्हयन्यांतल्यान पावस चड जाल्ल्याक लायटीचें येवत चालूच आसा. ताका लागून वीज खात्याचे हाल जाल्यात. वचत थंय हांगा थंय धांवत रावचें पडटा. तरीकय लायट येवप वचप कशेंच थांबना. हाचेरच युवक काँग्रेसीन घेराव घातलो. गेले 4 दीस जाले आमी आतां पळयता की गोंयान लायटीची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की फर्स्ट टायम म्हाका दिसता इतिहासान पोर्तुगीजा टायमार जेन्ना मेणवाती आनी ते पेट्रोलाचे दिवे घेवन जेन्ना लोक सेलिब्रेट करताले किंवा जगताले, ती पसून परिस्थिती बरी घरांत तें तरी आसतालें. आज लायटूय ना आनी ते दिवे कोणें सांबाळून दवरलेले ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. हें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी जें प्रशासन आसा हें जबाबदार आसा. कित्याक आज आमी मुद्दाम आज हांगा जर पळयत प्रत्येकालो 5 दिसांचो हांगा गणपती आसा. सगळे जाण गणपती आज चवथ सोडून आज हांगा डिपार्टमेंटान आयिल्ले आसा. आनी हांगा येवन जर पळयत जाल्यार चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराच्या पोतान हांगा कोणूच हांगा आज डिपार्टमेंटान ना. सो मेन ज्या डिपार्टमेंटांतल्यान सगळें कंट्रोल जावपा जाय हें डिपार्टमेंटूच हांगा खाली जाल्लें दिसता. आनी जे कोण थोडे हांगा जे कोण ऑफिसर हांगा प्रेजेंट आसा ते कोणूच हांगा आपली जबाबदारी घेवपाक तयार ना. म्हणून आज प्रत्येक भागांतलो हांगा दोग जाण मनीस आयिल्ले आसा, जे रिप्रेझेंटेटीव आयिल्ले आसा, जे आपल्या गांवां किंवा जे आपल्या मतदारसंघात रिप्रेझेंट करता.
आज मुद्दम आनी हांगा जर येवन पळयत हांगा कोणूच हांगा प्रेजेंट ना आनी एका मंत्री आज निलेश काब्राल हेका प्रामुख्यान जबाबदार आसा चीफ मिनिस्टरान हाय लेवल कमिटी मिटींग म्हणून घेतलेली सगळे एक्झिक्युटीव इंजिनियर चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ही दोळ्या उदक लावपा लोकांच्या कांयच जाल्लें ना रिप्लेस समज करपा जाय खंयची गेली जाल्यार हेंचे कडेन रिप्लेसमेंटाक हेंचे कडेन हें ना सामान ना सो अशी आज ही परिस्थिती आयिल्ली आसा हेजो आमी निशेध करता आनी गोंयकारांच्या वतीन आज आमी हांगा आयिल्ले आसा कित्याक आमी प्रत्यक्षान अनुभवला जो केन्नाच इतके वर्सांक जे पळोवना ते गोंयकारांक एक काळखी चवथ ही गोंयकारांक अनुभवची पडली एक खेपे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव नगरपालिकेच्या आदल्या कामगारांनी परत एक फावट आमरण उपासाक बसपाची शिटकावणी दिल्या. उतर दिवन लेगीत फाटली 4 वर्सां तांचो प्रोव्हिडंट फंड फारीक केल्लो ना. हे विशीं तांणी बिरेस्तारा मडगांव मुखेल अधिकाऱ्याक निवेदन दिलें. कामावेल्यान निवृत्त जाल्ल्या मडगांव नगरपालिकेच्या ह्या कामगाराक ताचो प्रोव्हिडंट फंड आजून फारीक केल्लो ना. देखून ते 4 वर्सां फाटीं आमरण उपासाक बशिल्ले पूण फारीक करपाचें उतर दितकीर ताणें उपास फाटीं घेतिल्लो. सरकारान तें उतर पाळलें ना देखून आतां परत एक फावट ते मडगांव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी सिद्धिविनायकाक मेळ्ळे. जी आमची फातोर्डाची चेअरपर्सन आशिल्ली ते सगळ्या सिनियर सिटीजनाक एक विश्वास आशिल्लो 4 वर्सां आतां पूर्ण जाता अजून पासून जो आमचो डिमांड आशिल्लो तो फुलफील जावना. आज आमी डिसायड केला की आमच्या सगळ्या भावांनी डिसायड केला की आतां तांच्यांनी ऑलमोस्ट तांकां कामांतले काडल्यार 20 वर्सां जालीं काम करपाक लागल्या 20 वर्सां जालीं आनी आतां 2 वर्सां ऑलरेडी जाल्ली आहा रिटायर काडून आनी आतां 2 वर्सां पासून ते स्ट्रगल करता की आपल्या प्रोव्हिडंट फंड मेळपा लागून तो आजून पासून जावना. सो हे आमच्या सगळ्या भावांनी डिसायड केला 1 म्हयन्याक आमी आज मेमोरंडम सीओक दिता आनी तेजे उपरांत 1 म्हयन्याचो टायमींग दिता. हंगर स्ट्रायक दीस आनी रात भुकेन रावन आपली जी आमची मागणी आमी मागून आमी पूर्ण केल्या शिवाय रावचे ना. हो विशय मेकळो करपा खातीर रोखडोच आपूण संबंदीत अधिकाऱ्यांची बसका आपयता अशें उतर आतां सिद्धिविनायकान दिलां. And we'll sort out the issue. I don't want to make the show. केन्ना सर आता तूं आपले हांव तुका नेक्स्ट वीकाक सांगता. नेक्स्ट वीकाक सांगता. फाटी धरणा सर फाटी धरणा बरोबर आहा रे. It is all your democratic right. आमी I don't want to undermine your democratic right. Let me speak. तुका सांगला हांवें ह्या मॅटराचेर म्हाका सोल्युशन जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पावस कितलोय पडू पूण चवथीचे उमेदीचेर मात उदक पडिल्लें ना. 5 दिसांचो गणपती दवरिल्ले कितलेशेच गोंयकार अजुनूय गांवांतच आसात. शुक्रारा 5 दिसांचे गणपती पावोवन भोवतेक सोमारच्यानच कामार येतले काय दिसता. पळयात गोंयच्या खाची कोनशांतल्या चवथीची ही आनीक कांय खिणचित्रां. एक करपाचो म्हण इको कितें करून दवरपाचो म्हण आशिल्लें हांवें एक सुकलेची एक हें करुया म्हटलें गणपती करुया म्हटलें. पयलीं पेपर मोल्ड केलो पेपर मोल्ड करतकीर मागीर सुकलेचेर आमी मागीर गणपती केलो. आमी गेले जवळ जवळ 6-7 जाणांनी केला. सुकले बरोबर आमी बेडे यूज केले आसा
कड्डण केले आसा मूग दाळ चणे तांदूळ गंव म्हणजे लोक आता कितें आसा प्रत्येक लोक झाडां म्हणजे ती कटिंग करून आपली बिल्डिंगे जाता मेन प्लास्टीक काडून रस्त्यार उडयता ही पोल्युशना लागून हांवें एक झाडां हाडून झाडाचं डेकोरेशन केलां प्लस ग्रास हाडून घातल्या प्लस आमी अशेंच म्हणजे कितें जाता आमगेलें कितें एक दवरला सगल्यांक लागून म्हणजे कळपाक कितें एक झाडाचेर कितें इफेक्ट आसा म्हणजे कितें जातलें फुडें म्हणजे इतलीं झाडां घालून आमी आनिकूय झाडां घालपाची आशिल्ली आमकां ही प्लेसीक लागून मातशी प्रॉब्लेम जालो आनी आमी प्रत्येक कडेन झाडां घालपाची आशिल्ली प्लस आमी सायडीच्यान मल्ल लायली कित्याक तूं म्हणजे आमी प्लास्टीक वयर ते यूज करूं ना डायरेक्ट मल्ल आनी साक यूज केले ते वेस्टेज जाता म्हणून आमी ते सारकें वेवस्थीत हें करून दवरला लोकां पर्यावरणाक लागून आमी झाडाचे पयलीं हें दवरूंक जाय आनी प्रदुशण म्हणजे ते मुक्त जावंक जाय. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.